बाब न्हू एक अर्दो तास जस्ट हाफ एन आवर एक व्हडली मिलाग आमी आयज देखल्या ती म्हळ्यार इतलो रात सकाळ पावस झोडटालो एकूच अर्दें वर जेन्ना आमी ह्या कोणसाचेर आशिर्वाद घालूंक गेले हो मोग देवाक दाखोवंक सृश्टीचो प्रितमेचो देवान हो आमकां काय बरो वस्त्र दिलो एक भाशेन विसर दिलो पावसाचो एक व्हडांतली व्हड मिलाग अशें म्हणटात लेवी शास्त्र द मोमेंट यू थिंक अबाउट द नेचर एंड टू ब्लेस द नेचर द गॉड ब्लेसीज यू काय बरें लेवी शास्त्र आमकां 23-22 वरान 22 ओडीन मेळटा जेन्ना हें देवाचें बेसांव जेन्ना तूं दुसऱ्या सभेक दिवंक सोदताय तेन्ना देव तुज्या उंटयेंत जायती वनस्पती उत्पन्न करता जायती पिकावळ उत्पन्न करता हेंच आयज आमी अद्यावरान पळयलां जेन्ना हो मोग आमी प्रितमेर दाखयता तेन्ना देवाची पिकावळ आमच्या जिवितान येता देवाची बरेपणां देवाची मिलाग्री देवाची विस्मितां आमच्या जिवितान येतात बाबून म्हाका एक ल्हान काणयेचो उगडास येता ल्हान आसतना आमी शिकताले हांव ते एक पूत आसले एका बापायचे आनी सगळे आडशी आसले काम करिनासले बेकार आसले आनी सदांच बापूय सोजमायतालो केन्नाच ते आयकून आसले उपरांत पायन मोरच्या आदीं बाजेर आसतना एक तोकलेन आपलो विचार घेतलो ह्या भुरग्यांक कसो आपूण उमेदीन भरतलो तांकां ही वनस्पत असो मोग तांकां आपूण वावराचो दितलो ताणें सांगलें जाणा पुताक म्हज्या शेतान आदल्या आमच्या आवय बापायनी जायती भांगार दौलत लिपोवन दवरली आसा आनी हांव नोको ती खंय आसा ती ह्या मोरच्या आदीं म्हाका जाय ती पळोवंक म्हाका जाय ती तुमी सोदून काडलेली आनी तेगूय भाव वेळ काडीन आसा तेच राती रात बोर ह्या शेतान खणून ही दौलत हें भांगार ही गिरेस्तकाय खंय आसा बापायची ही सोदून काडटात आनी सकाळीं उठून मानाय लावन सगळें करून सगळें शेत तांणी खणून काडून तांकां पळयतात हांगा कांय मेळना परतून बापायशी वतात म्हणटात बापाय खंय आसा गिरेस्तकार आमी आख्खें शेत खणून काडलें आख्खें कोसून काडलें आनी तेन्ना बापाय येवन तांच्या हातान एक भाताचो हूंय पांटलो दिता म्हणटा हे भात तुमी घालात तुमकां थोड्या दिसांनी म्हयन्यांनी आख्खी वनस्पती हे भांगार तुमकां वयर मेवतलें आनी हे आशेन न्हय हे वावर करता तेगूच जाणा आनी 3 म्हयन्या उपरांत न्हय हे पूत पळयतात भांगार वयर येवन चकचकतालें एके भाशेन भांगार येवन वयर झगझगतालें आनी कसलें भांगार हे आमी जाणाव हे जावन आसा शेताची पिकावळ बाब न्हू असलोच मोग आयज सृश्टी आमचे कडल्यान मागता आयज जेन्ना इतली सृश्टीचो आमी जेन्ना मोग करता तेन्ना आमकां पवित्र पुस्तकान अशें म्हणलां जेन्ना पुरुमेत तुजें उंटेन पडटा तेन्ना तूं आशिर्वाद दुसऱ्याक दिताय तेंच लेविटिकस पुस्तकान आमकां मेळटा जेन्ना लुणी तूं करतना थोडे कोणोस तूं दवर आनी हे कोणोस देवाक फावो जाता हे कोणोस कोण वतालो काय देव वतालो काय देव व्हरोन नासलो जी गरीब भाव भयण आसात ती येवन हे शेतान जे कोणोस उरताले ते एकठांय करतालो आमी पळयलां जेन्ना रुताच्या पुस्तकान जेन्ना रूत आपले शेत राजा शेत न्हुवतालो तेन्ना हे रूत आपले नियोमी सांगता सासमाई सांगता गरीबसाणीक जेताली पूण जेन्ना ही लुवणी जाताली तेन्ना तें धांवन ही कोणसां एकठांय करताले आपल्या आनी आवयक दिसपट्टो गिरास सोडूंक आनी जेन्ना बोवास हे कोणोस ताका व्हरोंक लायता कित्याक हे कोणोस मुद्दम राजा राणीव दवरताले कित्याक हे कोणोस एक आशिर्वाद देवाक म्हूण एक आशिर्वाद गरिबांक दुबड्यांक बाब न्हू खरेंच पृथ्वी आमकां जाय तें शिकयता भाग्योन फ्रांसीस आसिसीचो आमी जाणा ताचो मोग सदांच पृथ्वीचो एंड दॅट्स वाय ही लव द क्रिएशन ताणी ही रोसना ही प्रितूम ही वनस्पती जी पिकावळ जाताली ह्या संवसारान आपलीच मोगाची म्हूण मानून घेतालो तांकां मोगाच्या उतरांनी जावं आपली आवय जावं बापूय आपली भाव आपली भयण आपली खाजन अशें नांव तो ह्या प्रिथमेक घालतालो कित्याक ह्या प्रिथमेक तो जोडून आसलो ही वॉज रुटेड इन टू दीस नेचर इन टू दीस वर्ल्ड भाग्योन तेरेजा भाडकाचे
ह्या प्रितुमेचो जायतो मोग करताले आनी दर सकाळीं वय ते उठता तेन्ना सगळे आपली घराची कॉन्वेंटाची दारां जनेलां उगडटाले. शी वॉज लेटिंग द फर्स्ट द रे ऑफ द सन, सुर्याची पयलीं किरणां जावं मनशाचेर जावं झाडां भितर जी दवरलेली आसात तांचेर पडूंक वय सदांच रावताले आनी म्हणटाले जे परी ह्या सुर्याची किरणां ह्या झाडांक आनी आमकां ओदीक भोवती जाल्यार सकाळीं उठून देवाची किरणां आमकां कितलीं फावो न्हय. एंड दॅट्स वाय वी नीड्स गॉड्स ग्रेस टू शेअर दीस ग्रेस वीथ अदर्स. बाबनो, ह्या प्रितुमेचो मोग करतलो जाल्यार हे प्रितुमेर जी पिकावळ म्हाका मेळटा ते हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. दुसऱ्यांक तो दिना जाल्यार आमी तर वांटिना जाल्यार हे पिकावळीची म्हाका फावो ती भोवती फावो जायना. आनी ते पासत भाग्यो जुआंव पावलू आमचो पाप साहेब म्हणटा जेन्ना आमी आदार सहकार करता हे प्रितुमेक, when there is a ecological conversion, a change, जेन्ना ह्या संवसारान ह्या पर्यावरणान ह्या प्रितुमेक ह्या सृश्टीक तेन्ना एक बदलणी जाता. एवरी टायम देर इज अ चेंज, एक बदलणी जाता. ह्या बदलणेक आमी सहकार दिवंक जाय. ते पासून आमकां जायती सिजन आसात. आमकां विंटर, आमकां समर सिजन आहा, आमकां रेनी सिजन आसा, तरेकवार आमकां सिजन आसात, तेंप आसात. ह्या तेंपा प्रमाणे आमी वावरूंक जाय. ह्या तेंपा प्रमाणे आमकां पिकावळ फावो जाता. एकेका तेंपा प्रमाणे आमकां देवाची बेसांवां फावो जातात. ते पासून बाबनो भाग्यो जो पावलो म्हणटा आमी ह्या सृश्टीची बदलणी जाता आसतना आमी ताचो कुयदाद करूंक जाय. आमकां जाय तेन्ना आमकां आमचे गरजेक लागून जाय तशी प्रितुमे आमकां आमच्यांनी वापरूंक जायना. इट हॅज अ सिस्टम. ते पासत हे सिस्टम आमी शिकूंक जाय. आमकां जाय ती शिकवण आसा, जाय ते डॉक्युमेंट्स आमकां पवित्र सभेन आयिल्ले आसात. ह्या सृश्टी सभे कसो मोग आमी दाखोड करूंक जाय. जॉन ऑफ द क्रॉस हो भाग्यून जुआंव पुरसाच्या मोगान पडलेलो असो म्हणटात. काय बरे दोंगर, काय बरी सृश्टी शेतां भाटां. सकाळीं उठून जेन्ना हांव ह्या दोंगराची नदर मारतां तेन्ना म्हाका देवाच्या पदवेचो उगडास येता. I think about the God's mighty power when I look at those mountains and look at those hills. कित्याक ते म्हाका देवाच्या मोगाचो, देवाच्या पुरुमेताचो आनी देवाच्या एके भाशेन आसण्याचो म्हाका उगडास करतात. बाबनो, ही जाय ती शिकवण आमी आयकता, जाय ती शिकवण आमी पळयता. पूण आयज कितें जालां काय, आयज मनशान आपल्या फायद्याक लागून, आयज मनशान आपलेपणाक लागून आयज सृश्टीचेर जायतो आक्रमण केला. आमच्याच डेव्हलपमेंटाक लागून, आमच्याच उदरगतीक लागून आमकां सगळ्यांक उदरगत जाय, आमकां सगळ्यांक नवें जिवीत जाय. एवरीबडी वॉन्ट्स अ न्यू लायफ, अ न्यू चेंज. पूण सृश्टीचेर आक्रमण करूंक न्हय. ही सृश्टी म्हाका दिल्या कशी वांटूंक जाता. हाव कॅन आय शेअर दॅट. म्हाकाच न्हय पूण सगळ्यांक कशें फावो जाता ते भाशेन आमी जियेलें जाल्यार देवाचो जायतो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. आतां कशी ती शेअर करपाची हे थोडेशे हांव तुमकां टिप्स दितां. पयले सुवातेर आदीं आमची घरचीं जेन्ना आपल्या घरान कितें ल्हान ल्हान फळां जातात, जावं थोड्यो पपायो जातात, चिक्कू जातात, थोडे कितें नाल्ल जातात, ते कितें करतालीं काय आपल्या शेजाऱ्यांक गरिबांक वांटतालीं. ल्हान वस्तू आपल्याला एक देवान जाय तें दिलां, आय एम गोइंग टू शेअर दीस. पूण आयज कितें लोक करता, आयज ते 2 पपाये पासून जाता त्यो भायर बसतात आनी 100 विकतात. पीपल सेल दोज थिंग्स. आपल्या शेजाऱ्यांक गरीब लोक आसा, जाय तो लोक उण्या कोलात मोताचो आसा, तांकां वांटूंक जाता. पूण ना, आपल्याला जाय ते आसा तरी ही आपल्या कितें फळां मेळटात ती घेवन भायर बसून विकूंक लागतात. आदीं आमकां उडास आसा मायंड, आमी भेंड्यार वयतालीं तेन्ना सगळ्यांक व्हरून पयलें शेजाऱ्यांक दिवंक जाय आसलें. कितें फळ जाता पयलें शेजाऱ्यांक दिवंक जाय आसलें. पूण हें दिनासतना पयलीं भायर मेज घालून कदेल घेवन आमी विकूंक बसतात. पूण तुजें शेअरिंग कशें येतलें, हो मोग सृश्टीचो कसो येतलो, आमी पयलेंच आमचींच फळां जाल्लीं आमच्या भाटांनी आमी तो देवाक गरिबांक दिवंक आमकां सुटोवना जाल्यार. दुसरी वोस, पयलें आमची तरणाटीं पयलें आपलें काम सर्विसेक गेलीं तेन्ना, भायर गेलीं तेन्ना वो सर्विसेक लागता तेन्ना आदीं
आपले पयले म्हयन्याचे पगार देवाक हाडून दितालीं जावं पवीस सभेक दितालीं वो गरीबाक दितालीं. आयज कितें म्हणटात, कम ऑन लेट्स गो हॅव अ पार्टी, फर्स्ट सॅलरी, पयलीच पावट सॅलरी मेवल्या, बरी पिकनीक करुया, एन्जॉय करुया, बरी हॉटेलांत या, फ्रेंड्सांक जेवण दिवया, खुशाल जावया. हें आयज आमचें मत आसा. द फर्स्ट सॅलरी जो देव म्हाका दिता, पयले म्हजी पिकावड वावराची, ही देवाक आमी दिवची. आयज आमी आमच्या तरणाट्यांक सांगूंक जाय. तिसरी वोस, आमच्या काजारांक, आमच्या फुकसांक आमी जाय त्या गरीब दुबड्यांक हाडटालीं जेवणाक आनी जेवणाक बसयतालीं. आयज दुबाव ना घडी तितलो गरीब लोक आसचो ना. बट आयज कितें, आयज असले फंक्शनाक काजारांक तांकां स्वात ना. जरी आयज आमी ओल्ड एजांनी दिता, हांगातूय दिता, पूण आयज शेजाऱ्यांक जेवणाक आपोवपाक जाय तो आमकां कुस्तार जाता. टू इनवायट अ नेबर्स, वी हॅव अ क्लोज फ्रेंड्स फॅमिली वेडिंग, शेजारी नाकात आमकां. पूण पयली पिकावड आमचे फुकसांचें पयलें जेवण शेजाऱ्यांनी जेवंक गरजेचें. पयले बेसांव घराचेर घालता आसतना जाय तो आदी लोक म्हाका उडास आसा, शेजाऱ्यांक पयलीं आपयतालीं आनी तांच्या तोंडान गोड घालतालीं. कित्याक शेजारी गरजेचीं. ते बसत हें ओळखून घेवन म्हजी पिकावड, म्हजें पयलें बांदकाम शेजाऱ्याच्या नांवान, गरीबाच्या दुबड्याच्या नांवान वाडटालें. कित्याक आमी पळयतालीं हें देवाचें आसरें. झाडां आमी रोयतालीं, झाडां वाडटालीं, झाडां वरवीं आमी जाय तीं आमचे गिन्यान वाडटाले. झाडां मुळान शिकतालीं, झाडां मुळान खेळटालीं. पूण आयज झाडां कातरत वेतात. आयज जाणां आमचे आशेक लागून झाडां कातरता ती बरी आसा, पूण रोवपाचें आयज कोणाक ना. आयज झाडां हाडून एकामेकाक बांदटालीं आदी आमी. आमच्या गार्डनांतले थोडे आमी रोंपे कातरून जावं क्रोतन कातरून शेजाऱ्यांक वाडटाले, दुसऱ्यांक दितालीं. आयज दिवपाचें कोणाक ना, आयज सगलीं चोरपाचें. कोण तुज्या घरान येयलो पयले चिंता खंयचो हांदो काडून व्हरपाक. आयज दिवपाचें भाव न्हू, आयज आमचें सगळें उणें जालां. सगळें व्हरपाचें, ग्रॅब करपाचें, चोरपाचें आयज वाडत गेलां. आनी ते पासत आमकां आयज बागून फ्रांसीस पाप साहेब आमकां उडास करता. द मोमेंट यू थिंक अबाउट द नेचर, अ हार्टफेल्ट शेअरिंग should increase within your heart. जेन्ना तूं नेचर पळयता, सृश्टी पळयता, जेन्ना देवाची भोरतीं बेसावां तुज्या जिवितांत तूं पळयता, तेन्ना तुज्या काळजान एक मन, एक आवंडो येवंक जाय, बाबा देवान म्हाका इतलें दिलां, हातूंतलें इल्लेशें काडून हांव दुसऱ्यांक दितलो. तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. आयज पयले वाचपान रेव्हलेशन आयज आमकां आयकूंक मेळटा. कशे तरेन देवाची भोरतीं बेसावां देव घालता. कित्याक ज्या दिसाक तूं देवाचेर नदर घालता, तेन्ना देव तुज्या जिवितांत जायतीं बेसावां दिता. द गॉड स्पिरिट्स वर्क्स इन अस इन इन्युमरेबल वे. आनी आयज शुवर्तमानान आमी आयकलां जेन्ना फिलीप नातानेलाक जेजूशें हाडटा. ही इनिशिएट्स नातानायल टू क्रायस्ट. ताका एक्सपिरियन्स दिवंक, ताका अनुभव दिवंक ह्या जेजूचो. फिलिपान जाय तें जेजूचें सांगूंक जातालें, पूण तो सांगूना. तो म्हणटा तूं ये आनी पळय, यू कम एंड सी. अशें भाव न्हू, आयज आमच्या ह्या जनरेशनाक, ह्या आमचे पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या वाडलोल्यांक आमी ह्या नेचराचो, सृश्टीचो मोग आमी दिवंक जाय. तांकां आमी अनुभव दिवंक जाय, तांकां वावराचें मन दिवंक जाय. तांकां ह्या सृश्टीच्या एके भाशेन हुस्क्यान वाडलोलीं करूंक आमी व्हरोंक जाय. सगळें आयतें मेजार दिवंक न्हय, सगळें आयतें तांकां फावो करूंक न्हय, पूण तांकां काम करपाचें मन, तांकां वांटपाचें मन, तांकां दुसऱ्यांक सुगूर करपाचें मन, तांकां दुसऱ्यांचो परामर्श करपाचें मन, असलें मन उत्पन्न करूंक कितें भाशेन आयज रुजाय सायबिणी वरवीं, बार्तोलोमे वरवीं आमी मागुया. हे सृश्टीची जेन्ना जितली आमी राखण करता, तितली सृश्टी आमकां पिकावड दितली. आयज असलेच पिकावडीचेर आमी आशिर्वाद घालता. कोणे तरी कोणें वावर केला तें शेत करूंक, तें शेत वाडोवंक, तें शेत रोवंक, ते भाशेन आमी जाता ती भाशेन जावं घरांनी, जावं समुदायान, जावं फिरगोजेन, जावं समाजान असल्यो पिकावडीक आमी रावता जाल्यार आमी बरी वनस्पती उत्पन्न करूंक. आनी ही वनस्पती संवसारान उत्पन्न करता तेन्ना आमच्या आत्मीक जिविताची वनस्पती देवाचेर आशिर्वाद आसा. आमच्या जिविताची पिकावड आत्मीक
आमचें जिवीत ओदीक संपूर्णयेन दुसऱ्यांक पावता. असलेंच मन, असलेंच काळीज दुसऱ्याक वांटपाचें आमकां दिमून बार्तोलोमेव क्रुजाय सायबीण फुडें घालून बापा लागीं मागुया.